गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी आसा. सो विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी नागपंचमी. सगळ्यांक हॅपी नागपंचमी. सो आयजा नागपंचम आमी न्हावन बीन रेडी जाल्या. पांयां बीन देवाकडे पडल्या. पूजा बी करून जाल्या सगळ्यांची. सो आता जी आमची नागपंचम आमी जो नाग पुजता तो आमच्या मेन घरान पुजता आमच्या आज्यागेर. सो आमी आतां सगळी रेडी जावन मागीर थंयसर वयतली नागाक पांयां पडोंक. रेडी म्हणजे माझी साडी न्हेसपाचें उरला ते मागीर पांयां पडोंक वयतले तेन्ना. हांव रेडी जालो. म्हाजें आनी कांय ना, न्हेसपाचें जालें. सो तुमकां सगळ्यांक तुमी बी आयज आमी पातोळ्यो करतली घरा. हे रांदतले तुमकां भाजी मागीर बिजी बाय करून बाय. भाजी बिजी करपाचें चालू आसा ऑलरेडी. सो मागीर मेळटा तुमकां. बाय बाय. म्हाका कमेंट करून सांगा हांव दिसता. नागपंचमी तयारी पळयात. आई 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 नागपंचमी म्हण. हॅपी नागपंचमी म्हण. आई नागपंचमी हॅपी नागपंचमी म्हण. हॅपी नागी पंचमी. आणि बघ 2 डिश रेडी. भाजी 5 तरेची भाजी करप आसता. हे आई हे नाव खबर ना आमकां. आई नाव ही गावठी वालीच्या पानांची भाजी आणि ही जायकुळ्याची भाजी गावठी. सो आईन पातळ भाजून पीठ मळून घेतलेला हा आणि आईन स्टार्ट केला पीठ पातळ अशें लावपाचें. पातळीच्या पानां हळदीची पानां न्हय ही हळदीची पानां. ही पानां घेतल्या आता प्रिती बीन लागता दिसता. आईक हेल्प करू. आई पळयात आई हांगा स्टार्ट केला आता पातळ करपाक. आणि आता सगळी मेळून करतली वांगडा. एक करून जाल्ले आसा रेडी आईचे. हेतून काय आई किती दोन हो तिने आईची हेल्प करून स्टार्ट केला. पातळ पळय हे आणि आई आणि आईने रेडी करून दवरला एक 2. आणि हांव पयले फावटी करता म्हणून सांग. आणि हेजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स केन्ना हांवें लायफान ट्राय करूं ना. सो आई ताका सांगता कशें कर तें. माय आणि सोन म्हणटा एका. काय झाला माझ्या पातळ इल्लो. इल्लेन एकूच ती. ह्या पातोळ्यांक चून 4 डिश रेडी. दीपांगा गॉड हे करता किसता. आणि आई आणि काय आता केशव येयला आमकां हेल्प करूंक. आपुणूय करता खंय पातळ. पडटा पळय खंय कितें केलाय ते. वाव एक्सपिरियन्स मनीस. जाणा आई पयली करता करूंक ना करतालो न्हू. फाटल्यान कुकराचो आवाज येता आसतलो तुमकां. तिकाय मेळून करतात आता आमी पातोळ्यो. गाईज एक करून जाले माझे. दाखयता तुमकां. सीसी हय कशी वेगळी जाला. बरें मागीर मेळटा तुमकां. आता सगळे करून मेळटा. आता सगळे भरून जाले काय मेळटले तुमकां. म्हणजे अशें कोटिंग लायले काय. मागीर हेतून चून आनी गोडाचें फिलींग भरूंक जाय न्हू. केशवान केल्या बरी जाल्या. आणि वय तेणी केल्या दिसता. आनी दीपा येतले आतां आमकां आमच्या वांगडा. पीच कित्याक केलें दीपाचे. हाय कर. दीपा बीन येयला पातोळ्यो करूंक आईक हेल्पाक. हांवें 2 केलो म्हाका कळना त्यो सारक्यो. बाय दीपा सांगता आपूण हाय करिना तेणें मेकअप करूं. आणि एक चवथो पार्टनर जॉईन जावपाचो हा मेंबर. मम्मी कळटा न्ही पातळ.
बघ चौथा प्लेअर येईल चारही जाण आई सुनांग घेऊन आपल्या किती तरी पातळ करून शिकवता मोदी दीपा सगळ्या यांच्या बेगीन रांधून झाले आईचे. A few moments later. एक तुमका गुड न्यूज दिता यांच्यानी रोज कला रोसान चण्यात घालून सगळे हसतात आणि आई माका हात मारता आईन चेक केलं रोज कोणी केला पातळे हांगा दिले तुका चणे चणे हांगा उरल्या रोज रोसान चण्यात आणि आता रोसान पोटून चणे घालून स्टार्ट. चार जण रांधताली आहेत सकाळच्या आणि थोड्या कोणी आणि आईन आमचे आळू केला आणि त्याचा आळू आळू आमच्या घरातलेच ते जितले आहेत आम्ही भाजयो केल्या बाजारातले किद्यात आडू ना सगळे घरातले केळीची पाना केळीची न्हू सॉरी वालीची पाना गावठी तायकुळो आळू आई आता हांगा चण्यांचेर चर्चा चालू आहे दीपा तेवढ्या आई. So, आता हे सोय आणि गोड गोड भाजून घेतलेले आहेत ते बरे भरून घेता हे पळय आई हे दाखव पळया पातळ करतो केला. सो पहिले आमची पातोळ्याचो एक राऊंड झालेला हा आई काढता पाहिजे. गरम ना त्यो कितले ते 2 लेअर त्याच्या पणाय बी हाने पातोळ्यो इटलेच्या हितून केल्या आमगे त्यो पोयात पातोळ्यो आईन एक राऊंड काढला पातोळ्यांचो. आता सेकंड राऊंड घालता आमचे सेकंड राऊंडय झाला कितले पातोळ्यो पळयात. सो गायज आमच्यो पातोळ्यो बी करून जाल्यो. आता आम्ही नेसतली ना आम्ही नेसतली न्हू म्हाकाच न्हेसोंक जाय साडी मागीर आमी पांयां पडोंक वयतली नाल्यार आज ह्या रोडाक कितले लोक असतात. सो फायनली आमी आमच्या पोन्या घरा कडेन पावल्या पांयां पडोंक येयल्या. पातोळ्यो बी करून जाल्या आमच्या गायज आणि ऑलमोस्ट पावल्या आम्ही घरा कडेन दाखयता तुमकां. सो घरा कडेन पावल्या आत्तां आमी आणि अजून तयारी जावंक ना. सो भायर बिश्टी फोटो सेशनाक येयल्या. फोटो सेशन करून जाला आमचो चालू आहात पळय. केशव हांगा सायकल घेवन चलयता ओमकाराची आणि आपला व्हिडिओ काढ खंय. 1 hour later. आमचं काम टाक. वर्षभराच्या सगळं घरी आमच्या घरी हो जा
सगळे विचारत म्हणजे हय देवा कोणता बाबा काय चालवून दे नाका बरी बुद्धी सगळ्या भुरग्या बाळा ते बोलले बाबा कामा साध्य कर आणि बरा कर बाबा. मी कलांगूट असतो मग काय लक्ष दे. बाबा म्हणतात काम नाही तुला. हो गेलो बाबा गेलो का घरी गेला. भैया दिसला का दिसलो पाणी घे. A few moments later. सो आता आम्ही पाया बीन पडून येयली. सो आता जेवणाक बसल्या. आणि आयज जेवणाक कितें आतां दाखयता तुमकां सांग ह्यो पातोळ्यो, ही वालींची भाजी, तेरे, ते तावकुळो, ते तोर दाखवले आणि तो रोस आणि दाळ जालें. सो आता तुमकां जेवण मेळता. बाय बाय तेवटेन दाखय आई बी जेवणाक बसल्याचें. सो आमचे जेवण बीन जाल्लेले आहा आणि सगळे सकाळच्यान प्रोग्राम बरो जाला आमचो. पांयां बीन बरी पडोन जाली आमचे. येयली जेयली मातशी रेस्ट केली. सो आमकां फाल्यां वचोंक जाय कामार बेगीन पावूंक जाय. सो आयज आमी बेगीन भायर सरता घरा कडल्यान. सो आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो. सो आयचो ब्लॉग आवडला आमच्या चॅनलाक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. परतून एकदा सगळ्यांक हॅपी नागपंचमी. नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांक. हो. तुमची नागपंचमी बरे भशेन वचून आमचो चवथ ब्लॉग येतली घालता खूब. म्हणल्यार सर परवा 2 दिसान मेळटलो तुमकां. तुम्ही बी आमकां शेअर करा तुम्ही खंय नागपंचम सेलिब्रेट केली ती. बाय गायज टेक केअर. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय हो बाय. नमस्कार.